पुरमेताचे फेस्त ही गोंयकारांक नैदाद न्ही. दर वर्सा मायाच्या म्हयन्यान पुरमेताचे फेस्त जाता. पुरमेत म्हणजे पावसाळ्या खातीर केल्ल्यो तरतुदी. पोर्तुगीज शब्दा वयल्यान आयिल्लो हो शब्द आतां आमची परंपराच जावन पडला. पोर्तुगीजान प्रोविमेंतो म्हणजे प्रोविजन्स म्हणजे तरतुदी आणि प्रोविमेंताचे करता करता पुरमेत जालें. आतां आमचे कडेन बऱ्यो बसीस, गाडयो, रस्ते सगळे आसात. पूण पयलीं काळान गोंयान जेन्ना जुना सावन सप्टेंबरा मेरेन घोग्यांनी पावस पडटालो तेन्ना सगळे रस्ते व्हांवून वताले. घरांतल्यान भायर सरपाक मेळनाशिल्लें, दुकानां उक्तीं करपाक मेळनाशिल्लीं आनी आमच्या गोंयकारांचें सामकें घोस्ताचें नुस्तें तें तर मेळत नाशिल्लें कारण दर्यान बोटी घालपाक मेळनाशिल्ल्यो. ह्या सगळ्या खातीर आमची जी जाणटी आशिल्ली ती पुरमेत करून दवरताली. म्हणजे पावसाळ्या खातीर सगळ्या जेवणाच्या पदार्थांची प्रोविजन्स करून दवरताली. तांदूळ, कडधान्यां, मिरसांगो, आमटाण, भिण्णां सोलां, आटम्मा सोलां, पणसा गरे, साठा, एक न्ही अशा अनेक तरेची ज्यो गोश्टी ज्यो आमकां पावसाळ्यान मेळनात त्यो सगळ्यो पुरमेतान घरान भरून दवरताले. कांय घरांनी तर पुरमेता खातीर वेगळो एक रूम केल्लो आशिल्लो. आज आमी आयलात पुरमेताच्या फेस्ताक. पळोवया कितें कितें मेळटा ह्या पुरमेताच्या फेस्ताक तें. पुरमेताच्या फेस्ताक मेळपी सगळ्यो वस्तू घरांनी केल्ल्यो असतात. पेस्टिसायड्स, प्रिझर्वेटिव्स घालनासतना, फॅक्टरींतली मशिनां वापरिनासतना आदीं जशे आंगणांनी पुरमेताचे पदार्थ लोक करताले, आतां हे फेस्ताक मेळपी वस्तू तश्योच तयार करपाची पद्दत आसा. गोंयची सोलकडी जी जगान फामाद आसा ती झाडां वयल्यान ताटान येसर ताजेर कितलें काम करचें पडटा हें चडशा लोकांक खबरूच ना. नुस्तें बाजारांतल्यान हाडलें आनी सुकयलें इतलें सोंपें नासता. आमी ह्या कश्टकरी लोकां कडल्यान जाणून घेवया पुरमेताच्या पदार्थांचो प्रोसेस. हें आसा सुकयल्लें खारें नुस्तें. आज पळोवया आमी की ही खंयच्यान आयलां आनी तिणें कशें केलां हें सगळें नुस्तें. तूं खंयच्यान आयलां? वास्कोसून. नांव सांग तुजें. सुषमा. तुमी करता नुस्तें सुकयता? आमी सुकय गरयता बी काय? ना, सुकयता झाडाची. तुमी नुस्तें होडये वयल्यान हाडटात. हय. मागीर कितें करप तें नुस्त्याचें? ते नुस्तें हाडून आत काडून मीठ घालून सुकयतात तेका 2 वतां दवरून. दोन वतां पुरो वतात? ना, याचे 8 दीस रावतात ते. 2 वतां आमी दवरतात ते घालून, फातर घालून, चपणे घालून दवरतात. मागीर काडून धुवन मागीर सुकोवचें. मागीर 8 वतां सुकता ते मागीर. आनी ह्यो आतां कितले दीस उरता ती सुकयल्लें नुस्तें? सुकयले रावतात, वर्सभर रावता बरें सुकयलें जाल्यार. वर्सभर उरतात हें सुकयल्लें नुस्तें. जेन्ना नुस्तें मेळनात पावसान तेन्ना हें खारेंच आमच्या गोंयकारांच्या कामाक येता. ही हा कोकम म्हणजे सोलां. ही सोलां न्हू बिण्णां पयलीं फोडूंक जाय. हे बीण फोडले काय ना मागीर हेजी बियो आहा पळय ते सायडीक दवरूंक जाय. आनी सोलां आहा पळय मेळटा पळय जे कल पळय ते सुकात घालूंक जाय. सुकात घातले काय ना न्हू मागीर हे परत आगळान घालूंक जाय. आगळान घातले काय ना न्हू परत ही सुकात घालूंक जाय. हेका 3 वत मारूंक जाय. त्या नंतर ही सोलां जाता. ही पळय ही आगळाची. ही सोलां जाली नंतर न्हू मागीर जी बियो उरता पळय हेज्यो पळय ही बी उरता न्हू हेजी दाखयता सर तुमकां बी दाखयता. ही बी उरता न्हू ही पिकल्या नंतर बियो उरता न्हू हेजो मागीर आगळ काडटा. आगळ काडलो काय ना ही सोलां नुस्तें भाजतना बी आगळ नाल्यार सोलकडी बी ताका हो यूज जाता ह्या बियांचो. पूण हेका म्हणून प्रोसेस भरपूर आसता. चपणां घाल, तो आगळ काड, परत तो वयलो येता फेस पळय तो भायर उडय. हेका 3 मागीर तेजो बरो आगळ येता पळय
त्यानंतर तो बाजाराक विकूंक येता. आनी आतां तुमकां भिंडीची सोलां कशीं करता ती सांगली. ही सोलां खरीच म्हटल्यार आयुर्वेदीक आनी सगळ्यांकूच बरी. दुसरी गजाल, आतां भितर ज्यो बियो आसता पळय ताचो आगळ करता. आगळ फ्रेश आगळ आसत जाल्यार ती सोलां एक वर्सभर उरता. ताज्या उपरांत ताज्यो बियो ज्यो आसता पळय त्यो क्रश करता आनी क्रश केल्या उपरांत मागीर ते भट्टेक लावन ताजें तें तेल काडटा आनी ताका आमी तें मेण कशें बाजारांत अशें विकतें कशें मेळटा पळय गुळे गुळे ताका म्हणटा भिन्नेल. आनी डायबिटीज पेशंटाक बाकीचें तेल उपकारना, तें सामकें बरें आनी ताका टेस्टूय एक वेगळी आसता. आमचें जें आमी कितें पळय तव्यार भाजतात तळटा नुस्तें स्पेशली ताका एडिशनल टेस्ट हाडपाक हें भिन्नेल म्हणटा तें सामकें बरें. आनी आयुर्वेदीक ताका म्हणजे आयुर्वेदीक वॅल्यू आसा, मेडिसिनल वॅल्यू आसा. खूब फामाद हें आनी चडशें अशें मेळना तें. गोड तुम्ही करता स्वता घरा? कशी करता म्हणजे सांगा. रोस काढलं, कोबाळलं, खट्टिलो, रोस काढलं, मिसना घायलो, रोस काढलो, मागीर रोस गाळलो, तो कायली घायलो, कायली घालता आनी मागीर कडयता आनी मागीर जालें म्हणटकीर ओतता. ते अशी बांदून घेवप, मागीर ओतलें, मागीर सुकलें म्हणटकीर डब्याक पिशव्यां घालून दवरलें, मागीर डब्यां बंद विकलें. आणि काको काकाम बी तशी ओतली, मागीर ती थंड जाली म्हणटकीर बाटल्यां भरता, अशें करता. काको माणी आटयली आनी गोड जाता. काकाम पयलीं काडप आनी तें गोड चड कडवप अशें करप. तू खंयच्यान आयला? आमी खोतिगांव, काणकोण खोतिगांवच्यान हाडले. तुम्ही कितें कितें हाडला? आमी गोड हाडल्या, नाचणे, काजूबी, भिण्णासोल, हळदी पावडर, आवळा, शेवयो, काकाम, वटासोल, भिंडासोल. हे सगळें तुम्ही घरा करता? आमगे स्वता केल्ले आमी, स्वताचे आमच्या हातीन करून हाडले आमी. सगळे घरा कडेन? हय, हे नाचणी सुद्दां आमी आमगे हातीन रोवन आमी हें करून हाडले. तुमच्या शेतांत? हय हय, शेतांचे, हय स्वताचे, स्वता रोवन, हय स्वताचे. आणि ही ओटा सोला म्हाजी झाडां स्वताचे, तुमची झाडां? हय स्वताचे. ती कित्यान घालतात? ते काडप, तेची फोडप, तेची माव काडप आनी सुकोवंक घालप, पोतयेचेर सुकोवंक घालप. सुकली मागीर पॅकींग केली आमी ती. कितली वतां लागतात ताका? एक 4 वतांचेर सुकता, 4-5 वतांचेर. आणि ते वापरप खंय मागीर? कोणाक अशी विकपाची नुस्तें पदार्थ, फीश कडी, सोल कडी, अशें करून हे चटणी तशें करून वापरता आमी. म्हणजे आमटाण भिंडा सोला घालता सगळ्या? भिंडा सोला ना, वटा सोल घालता आमी. भिंडा सोल कमी आमकां, आमी वटा सोल चड खाता. खंयच्यान आयला? हांव खोतिगांवसान आयला. काणकोणच्यान? काणकोण खोतिगांव एडा खोतिगांव काणकोण गोवा. नांव कितें तुजें? रेश्मा लक्ष्मण गांवकर. तुम्ही कितें कितें हाडला? आमी आवाळे हाडला, तांदूळ हाडला, शेवयो हाडला, अटमाची सोलां हाडला, भिंडाची सोलां हाडला, काकाम हाडला, गोड हाडला, काजू बी हाडला. आणि आवळे तुम्ही खंयच्यान हाडटा? आमी रानासान हाडटा, लुकाचण काण हाडटा. रानांत चोडून काडून हाडटा तुम्ही? हय. पूण आवळ्याचें झाड ना, उंच जाता व्हड ना, जाय तितली उरता.
सकल उरता ऊंच आसले ती आमी काडना आमी सकल आसले ती काय वरचण काडना हाडटा. आणि ह्या आवळ्यांचे खंय वापरतात आवळे? आवाळे खोणां घालता आमी आनीक केन्ना शिवराका दिसा खाता. काकी म्हाका सांग तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव राधिका बाळकृष्ण चोडणकर. तुमी खंयसून आयल्या? ओलावलेसून. ओके. तुमचे कडेन हांगासर पुरुमेताच्या फेस्ताक कितें कितें घेवन तुमी घेवन येयल्या? आमी ज्योतीचे तांदूळ हाडटा, खोचरेचे ते एक खोचरेचे आहा, जयाचे आसा, दही चवळी आहा, मेरुले आहा, आवरे आहा, नाशणे, कोथमिरी, तिरफळां, तेल आहा, आगोळ आसा. तेल कशें? तेल 220 रुपया बाटली गांवठी तेल. गांवठी. आम्याची सोलां आसा, भिण्णीची सोलां आहा. आंब्याची सोलां करपा खातीर तुमी कितें कितें करता? आमी पयलीं तासता, मागीर ते सुकत घालूंक जाय, मिठाचो आगो लावंक जाय. हय. तुमचे कडेन कांदे आसा, कांदे म्हणजे हे आतां बांदून दवरले, हे बांदून कित्या खातीर दवरप आसता? ते वर्सभर उरोवंक जाय म्हणून दवरता बांदून. ओके. ते वर्सभर उरता? हय, वर्सभर उरता. एक समज जर मुळी कोणी व्हेली जाल्यार कितले दीस तांकां पुरोवंक शकता? एक वरस उरता ते. उरता? हय. ओके. दाणयेर घालूंक जाय ती. जे आमी जे हरशिल्या हितून समज जे कांदे जे यूज करता आनी हे पुरुमेताच्या फेस्ताक वेगळे कांदे आसता, तितून कितें फरक कितें आसता? हे आमचे गांवठी आसता कांदे, ते दुसरे भायले आसता, तेतून तितले टेस्ट नासता. ओके. आमच्या कांद्यांक टेस्ट आहा. ते कितें तरी कुसोवंक शकता? हय, आमचे कांदे कुसाना. कुसाना. ओके. तुमचे कडेन सोलां आसा, आमटान आसा. आमटान कशी कितें? आमटान 200 रुपया किलो. किलो. हां, आनी सगळ्यात म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे जी आमकां पावसाळ्यान लागता तें म्हटल्यार नुस्तें. हें आनीक केन्नाय मेळोंक शकता. खारें नुस्तें मेळना. खारें नुस्तें तुमचे कडेन कितें कितें आसा? सुंगटां, गालमो, पेडी आसा, मागीर बोमील आहा, बांगडे आहा आनी दोडयारे आहा. हें नुस्तें सुकोवपा खातीर तुमकां कितलो वगत लागता? ते इकते घेता. हां, विकतें घेता. आनी तुमचे कडेन गांवठी मिरसांग्यो आसा? हय, आमच्या तुमच्यो गांवठी? आमच्यो. ओके. आनी हे एक वेगळे तरेची मिरसांग आमकां दिश्टी पडटा, ती म्हणल्यार कसली मिरसांग कितें आमकां सांगा? ती मोठी मिरसांग म्हणटा, क्रिश्चन लोक खाता ती. हां हां. हय. पुरुमेताचो एक व्हडलो भाग म्हणजे नाल्लाचें तेल. तूं खंयच्यान आयला? हांव वास्कोच्यान आयला. नांव कितें तुजें? म्हजें नांव ज्योती वलवयकर. तेल तुमी काडटा घरा कडेन? हय, आमी काडटा घरा कडेन. कशें काडटात ते? कशें काडटा म्हळ्यार पयलीं आमी ते नाल्ल फोडून सुकोवंक घालप. सुको एक 7-8 दीस म्हळ्यार बरें सुकपा जाय तें. तेजे नंतर तें बारीक कट करपाचें आनी मागीर तें गिरणीर व्हरून तें तेल काडून हाडपाचें. कितले दीस टिकता नाल्ल? नाल्ल थिकता म्हळ्यार पयलीं बरें 4-7-8 दीस बरें सुकपा जाय तें. बरें सुकला जाल्यार तेल बरें येता तेजें. आनी तेल मागीर वर्सभर उरता? हय, बरें वर्सभर उरता. 2 वर्स म्हळ्यार बरें उरता. पूण बरें सुकपाक जाय तेल वता. आनी तेल सगळें तुमचें अशें खपता काय? कोपता म्हणल्यार आतां कस्टमर आतां येता न्ही म्हणटरेन कोपता अशें. पूण ह्या सिजनाक कोपता. हय. हरशीं तुमी तें तेल आतां काडटा न्ही? हय. ते मागीर अशा हातून येवन घेतल्या सवाय पडटा काय तुमचे कडेन ना, येवन घरा कडेन तर येयले न्ही जाल्यार मातशी एक सवाय पडटा. नाजाल्यार आमी घेवन येवप म्हणल्यार मातशें तेमकां एक 10 रुपया एक्स्ट्रा आसता तेमकां. दुकानांनी विकपा दवरतात काय? अशें चड आसल्यार विकपा दवरता, नाजाल्यार आमकांच पुरो जाता. नाजाल्यार आमी अशें खोबऱ्याच फोडटाय ते. तूं खंयच्यान आयला? आमी पेडणेसून पालयेस. नांव कितें तुजें? संगीता निमन. आनी तुमी कितें कितें हाडलां? आमी आतां हे लाडू हाडले, तांदूळ हाडले, चकरी, कोकम,
पणसाचे गरे सामार हाडलो आनी तोरां तेल खोबरेल आनी कोकम रस. सामार म्हणल्यार कितें? सामार म्हटल्यार चिकनान घालतो आमी, रोसांक घालतो. परत आणखी असे नवीन कसले आयटम असले तर चिली विली करपाचे आसले तशे हें करता. सामार हो गोंयचो गरम मसालो. बाकी सगळे कडेन तुमकां जो गरम मसालो मेळटा तो आनी गोंयचो गरम मसालो हातूंत खूब फरक आसता. आमचे खंयचेच सोयेचे गरम मसाल्याचे पदार्थ सामारा शिवाय कंप्लीट जायनात. पुरमेताच्या फेस्ताक फकत खाणांच येतात अशें ना. गोंयांत नाल्ला शिवाय रांदप जायना. मॉडर्न उपकरणांनी जरी नाल्ल फोडप सोय कातप ही कामां सोंपी केली आसली तरी पयलींच्या रांदचेकुडींतल्यो वस्तू आजुनूय प्रत्येक घरांच्या रांदचेकुडींत दिसताच. कांय लोकांचें तर अशेंय म्हणणें आसा की रगड्यार वाटिल्ल्या हुमणाची रूच मिक्सरान वाटिल्ल्या वाटपाक येना. जेवण करपाक लागपी रांदचेकुडींतलीं उपकरणां पयलीं सदांच मेळनाशिल्लीं. रगडे, पाटे, कोयत्यो, आदोळ्यो, बुयांव अश्यो खुबश्यो वस्ती पुरमेताच्या फेस्तान पळोवपाक मेळटात. पावसा पयलीं लोक खाणा बरोबरच ह्यो बाकीच्योय जिवनावश्यक साहित्य घरांत भरून दवरताले. तुम्ही खंयच्यान आयलात? हरमलच्यान. आनी तुमी कितें हाडलां? हे पोवल्यांचे प्लेटी, सुपारांचे पोवल्यांचे प्लेटी. हे नॅचरल आसा, हेतून सायड इफेक्ट कांयच ना आनी हेतून कॅमिकल कांयच यूज करिना आमी. सो हे बायोडिग्रेडेबल. हय आनी तुमी करतात ते? हय हांव स्वता करता. पोवल्यांचे म्हणजे कशें करतात ते खंयच्या हाजे? सुपारांची जी झाडां असतात तेंचे पानां पडटात, सुकी पानां पडटात, तेंचे फुडलो पीस आहा पळय, पानां चुट्टा आहा ती कट करता आनी फाटलो पीस आहा जो पिराडो म्हणटात, चुट्टाचो जसो पिराडो आसता तसो पोवले ते पोवले घरा कडेन हाडटा. ते बरे वॉश करता, 3 फावटी वॉश करचे पडटा. वॉश केल्या उपरांत मागीर ते प्रेसींग मशीन आहा ते मशिनाचेर घालून ते आमी प्रेस करता आनी ते आमी होलसेल रेटीन विकता. आजकाल प्लास्टीक, स्टायलोफोम आनी कागदाच्यो ज्यो प्लेटी येतात तांकां हे खूब बरे अल्टरनेटीव आसा. हे बायोडिग्रेडेबलय आसा. आमच्या स्वताच्या सुपारेच्यो म्हणजे आमच्या झाडांच्यो ह्यो पोवल्यांचे जे हे करतात सगळ्या लोकांनी ह्यो यूज करच्यो आनी थोड्यो पर्यावरणाचो विचार करचो. अशा तरेन बाजारांत आमकां दिसपी वस्तू जरी इल्ल्योश्यो आसल्यो तरी ताज्या फाटले कश्ट मात खूब आसात. आतां हें सामान व्हड व्हड सुपर मार्केटांनी वर्सूय भर मेळटा. जायतीं लोकां आतां पुरमेत भरनात, पूण आमच्या भितर अशी एक पिळगी आसा जांच्यांनी घरांतल्यान भायर सरू दिनाशिल्लो घोग्यांनी पावस पळयला. घरांनी भरून दवरिल्लें पुरमेत पळयलां. काळा बरोबर वडयो, सांडगे, डांगर हांचो जागो चिप्स आनी फ्रायजांनी घेतिल्लोय पळयला. ते तांच्या ल्हानपणाच्या पुरमेताची रूच आनी त्या समृद्धीची यादूय विसरूं ना. आमी तांचे कडल्यान जाणून घेतले तांचे खातीर पुरमेताच्या फेस्ताचें म्हत्व. तुमी कितें घेतलां? पळय घेतलां गालमो, सुकी सुंगटां, किसमुरेक बांगडे म्हणून बरें दिसलें. पुरुमेत शब्द विसरिल्ले. आतां पुरुमेताची फेस्तां उरना, सगळीं फेस्तां कंज्युमर शॉपी जाल्या. मागीर वता आसतना तुमी जर त्या पुरुमेता फेस्ता वता सगळे लोक कपड्याची पिशवी घेवन भोंवतात कळ्ळें. कोण टी शर्टां कोण आनी कितें जातलें. आनी दुकानाय तीच जाल्या. पयलींचे गोंयचे फर्निचर दिश्टी पडना. पॉट्स मेळटाले आमकां उदक बिदक भरून दवरपाक तेय कमी जाल्यात कळ्ळें. आनी हे असलें सगळें आसा न्ही तेंय कमी जालां. पयलीं आमी घेवप फेस्ताक. म्हजी यादी तुवें म्हणून हांव आयलां हांगा म्हाका वडयो जाय, खारे बांगडे जाय कळ्ळें. पुरुमेत म्हणटा हो शब्द गोमंतकान जागो केला परतो कळ्ळें. तो व्हडल्या प्रमाणान करचो. आनी एक फेस्त ताणें पुरुमेताचें सावथ गोवा आनी एक फेस्त नॉर्थ गोवा करचें कळ्ळें. गोंयकाराची इच्छा भागतली सामकी. करपी खूब आसा तांकां मुखार हाडून जागो दिवपा जाय. ते जालें कितें आतां ते कमर्शियल जाल्ल्यान ते आमचे बारीक लोक कुशीन पडल्यात. सो ते कंज्युमर शॉपी वर्सा 3-4 जातात तांकां न्ही पुरुमेत फेस्तान जागो दिवपा जायना म्हजे कोतान. पुरुमेताचे फेस्त हे पुरुमेताचे फेस्त
आमचे मडगांव 8 जुनाक पुरुमेता फेस्त, त्या पुरुमेताचे 8 दीस चलता. कोण कोण येवन सगळे सावथाचे साश्टीचे लोक येवन ते आपले सामान घेवन पुरुमेत करून दवरताले पावसान. ही प्रथा आशिल्ली. पूण हालीं ती नाच जाल्या. आज म्हाका याद जालें वतालो टायम काडून मुद्दम आयलो हांव बाबा या म्हणून पळोवया म्हणून पुरुमेत फेस्त. तुमी कितें कितें रिकमेंड करतले हांगा घेवचें म्हणून? ज्यो वस्तू नाच जाल्यात त्यो हांगा दिश्टी पडटल्यो त्यो घेयात. जी तुका आवडटा, म्हाका वडी आवडटा, वडी तळून खावपा, वडयाचे किसमूर पयलीं खाल्ले जाल्यार न्हू, वडयाचे किसमूर करता. जशी बांगड्या किसमूर करता तशी वडया किसमूर करता, पापडा किसमूर करता. थंय गांवठी पापड, गांवठी वडयो, कळ्ळें तुका. मागीर घारगे, आतां नाचण्याचे कितें कितें प्रकार दिश्टी पडल्या थंय, कळ्ळें. लाडू बिडू म्हणून तूं मेळटा, पूण हें मेळना. हें मुद्दम त्या वेळाचेरूच येता पावसा पयलीं. पुरुमेत फेस्त हो ताणें रायट टायमार काडला, पावस सुरू जावचे पयलीं हो युजली जाता. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी त्या वेळाचेर मेळटात. बांगडे सुकिल्ले मेळटात, मागीर मेळपाना ते आतांच मेळटात. ते व्हरून दवरताले, मोरी म्हण, बांगडे, सुंगटां ही व्हरून दवरप आनी फुडले फेस्त येय म्हणसर ते खावप सुशेगाद. पेड्ड्यार जायना ते, कळ्ळें. सो अशेंच ताणें व्हडले प्रमाणान करचें. कितें घेवपा आयला काकी हांगा? हांव हांगा पळयतलें आनी हांगासर हांवें एक गोड काडला आनी शिरवळ्यो करपाचे शेवयो घेतल्या आनी हळदीचो पिठो घेतला. घरान केला म्हणून आमी म्हणजे एक उत्सुकता अशी कितें घेवचें अशें म्हणून. कित्याक घरचें केल्लें आसा न्ही हें, म्हणजे आमकां म्हणजे पयले फावट अशें मेळ्ळा न्ही गोड बीड घरचें केल्लें तें. नाजाल्यार मेळटा ते भायर सगळें आमचें हें आसता, पेस्टिसायड आसता आनी कितें आसता, कळ्ळें न्ही. मागीर विदावट कॅमिकल आनी बरें घरान केल्लें मेळटा म्हणून घेवपाचें. तूं करता दर वर्सा पुरुमेत? पुरुमेत तशें म्हणजे कितें कितें मेळटा तें आतां कितें पुरुमेत करता. पुरुमेत चड न्ही, आतां कितें फ्लॅटांनी कितें व्हडले व्हडले घेवन दवरपाक मेळना न्ही चड चड. मागीर गरजेचे कितें मिरसांगो वर्साच्यो अश्यो घेता. हांगा कितें कितें आवडलें तुका? आतां सद्याक आतांच भितर आयला, पूण तेवटेंतल्यान हेवटेन आयला. म्हाका हें आवडलां तें सद्याक घेतलां, आतां फुडें आसा पळोवपाचें, कळ्ळें न्ही. जें कितें आवडटा तें घेवपाचें. म्हाका एक उत्सुकता कितें सांग, आमकां कितें मेळना तें मेळटा. ह्या जाग्यार असलें कितें आयलें काय ना, मेळटा म्हणून घेवपाचें, कळ्ळें. अशें तुका मुद्दम आमकां गांवांनी आमी वचून घेवंक शकना. इतले पयस 1 रुपयाचे घेतले जाल्यार आमकां कितले पयस वचचें पडटा. हें हांगा सगळें मेळटा. पुरुमेताचें फेस्त हे पावसाळ्याच्या तरतुदी खातीर भरत असलें तरी ताचो उगम मात धार्मीक कारणान जाला. फेस्त म्हणजे फिस्ट वा जात्रा. फेस्तां सदांच चर्चीच्या वाठारांत भरतात. गोंय हे सर्व धर्म समावेशक राज्य. हांगा मिलाग्रीस सायबीण आनी देवी लयराईक भयणी मानतात. सगळ्यो जात्रा, सगळीं फेस्तां सगळे लोक एकाच उमाळ्यान साजरी करतात. म्हणूनच पुरुमेताच्या फेस्ताक बाजार म्हणिनात, ताका फेस्त म्हणटात. पणजेंतले अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शनाचे पुरुमेताचे फेस्त आसूं वा सांग्यावयले अवर लेडी ऑफ सेंट मिलाग्रिसाचे पुरुमेताचे फेस्त आसूं, पुरुमेत भरपाक सगळ्या धर्माची लोकां येतात. आयज आमची जायती मिसां जाल्या आनीक सायबीण माय ही सदांच अवर लेडी ऑफ मेरिकल्स म्हणटाय. मिलाग्रिस सायबीण मायचें फेस्त हें सगळोच वाठारांतलो लोक आमच्या ह्या सायबीण मायक भेट करूंक येता. आयज तूं पळयता आसतलो ही जायती फुलांनी भरल्या, फुलां गायल्या लोकांनी आर्गां दिवंक. सायबीण माय गेल्या त्या वर्सा मागलोलें, ह्या वर्सा मेळ्ळें. आनी सायबीण माय मेरिकल्स करीत आसता ते खबर आसा कोणाक कितें दिवपा जाय, केदे टायमार दिवपा जाय, खंयच्या टायमार दिवपा जाय ती दिता. आनी लोक आर्ग दिवपाक वर्सान वर्स हे फेस्ता येत रावता, आपल्यागेली मागणी घालीत रावता. आनी ती माय कशी आयज आमी मायचे कडेन मागतात, उमेदीन माय म्हाका अमकी वस्त जाय ल्हान आसतना, ते भाशेन लोक हे सायबीण माय कडेन मागता. आनी ती आपले मेरिकल्स करून हे सगल्यांक कितें जाय तें फाव करता. तूं जाणा आमच्या वाठारांत हे पुरुमेताचें फेस्त म्हूण वळखून येता. हारें जावं जायत्यो वस्तू पावसाक आमकां प्रिपेर करून दवरपा सारक्यो वस्तू आमच्या पुरुमेताच्या फेस्ता मेळटा. जावं मिरसांगो सगळें एवरीथींग, तो मसाला आसतलो कितें आसतलें ते लोक आमचे वेल्लें साळजिनी त्या टायमार सावन पयलीं टायमार सावन येता. वेल्लें साळजिनी तुडवा सावन ते लोक आपल्याले पावसाचो 3 म्हयन्याचो पुरुमेत करपा लागून व्हरोन सगळे हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक सगळे भाशेचे लोक येताय आनी आपलो पुरुमेताचो फेस्त. हे फेस्ताची फेरी आमची 3 दीस चलता, बुधवार पासून उरता. पयलीं फेस्त आमच्या संडे जातालें, आतां सॅटर्डे जाता. पूण तरी पासून लोक फेस्ताक उमेदीन येता आनी
आपल्याचे जो पुरुमेत आसा तो कुत्ता आनी सायबिणीक पांय पडोवन आपल्या पुतून गरयता. सायबीण मागीर तांकां बरे भशेन सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक राखचे आनी सांबाळचे इतलेंच मागता. काळ बदलता तश्यो लोकांच्यो गरजोय बदलतात. रेडी टू ईट, टेक आउट आणि फास्ट फूडाच्या जमान्यान पारंपारीक पदार्थांची किंमत दिसादीस कमी जावपाक लागला. मागणी कमी जावपाक लागिल्ल्यान पुरमेताचो माल तयार करपी लोकूय आतां ह्या कामांतल्यान आंग काडून घेवपाक लागल्यात. वोकल फॉर लोकल ही संकल्पना फकत सोशल मिडियाचेर न्ही तर आपल्या सदाच्या वेव्हारान हाडपाची जापसालदारकी दर एकल्याची आसा. जे जंय पिकता ते थंय विकना जाल्यार कांय वर्सांनी पिकवपी वांगडी सोंपतले. गरज म्हण पुरमेत भन्ना जाल्यार परंपरा म्हण आमच्या शेतकार भावंडां प्रती आमचें कर्तव्य म्हण भरचें. ह्यो सगळ्यो परंपरा सांबाळून दवरप आमच्याच हातान आसा. तुमी गांवांतल्या सगळ्या लोकां कडल्यान ह्यो ज्यो सोलां, तांदूळ, ही ज्यो पुरमेताच्यो वस्तू आसात त्यो घेयात. तांकांय मदत जातली आनी आमकांय गांवांतलें कितें तरी, आमच्या मातींतलें कितें तरी खाल्ल्याचो आनंद मेळटलो. देव बरें करूं.